आता खबरो विस्तारान. लोकांनी बेटेच पसरयल्ल्या वावड्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय. आदल्या भलायकी मंत्र्याची स्थिती स्थिर आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा म्हण म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आत्ता तरी कोविड पेशंट ज्या सगळ्या जरी आयसीयू असले जाल्यार स्टेबल आसा. आयच्या घडीत कालपर्यंत जे 2 एक्सपायर्ड झाले ते, अदरवायज बाकीचे सगळे पेशंट आता कोविड हॉस्पिटलान आसले सगळे स्टेबल आसा. आणि एक्स एमएलए एक मिनिस्टर पॉझिटिव्ह सापडला म्हणून त्याची मेसेजी सर्क्युलेट जाता ते एक्सपायर बी झाले. कितें चुकीचो समज आसा. लोकांनी असली अफवा पसरची न्ही. ही इज स्टेबल आणि एकदम बरो आसा. आणि आसा ती शिरोडा डॉक्टराक कोविड पॉझिटिव्ह चांगला निकाल आला, पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. आणि किती रुमर्स कितें जालो सर एज फार एज 2 MLA मोर जॉयनींग कितें आहलें कालच्यान बघू पडत आहे. म्हाका खबर ना. आणि घरात आसा तुमच्या गव्हर्मेंटाक तुमच्या आनी सांगलें मरे तुका हांव पळयना म्हणून. तो पार्टी कडेन फायनली त्या गव्हर्मेंटाक घेवन जातलें न्ही सर. तुमच्या कडेन मिटींग बी जाल्ली. कोणाक बीजेपीन प्रवेश दिवपाचो ते आमचो पार्टी आणि पार्टी अध्यक्ष ठरयता. बट यू वूड ऑलवेज वेलकम मी. तुमचे कडेन मिटींग बी जाल्ली आमदारांची. थँक्यू.